माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम्ही सगळी जेली हायली पिली निदोली उठोली कित कोताई अजून देखो निदो नाही उठाय 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 हांव येला तुमचो मोगाचो मारियो। गुड मॉर्निंग हॅपी गोवा लिबरेशन डे तुमकां सगळ्यांक। ओके आज आमी वयताय आतां आमगे डॉक्टर जॅक शिकवेला आमगे शॉपा ऑपोजिट आहा कळ्ळां तुका। सो थिंगा फुलां हारूय घातलीं। ओके सो सगळीं येतलीं आमगेलीं म्हाका खबर ना सर एंटनी बी आसतलो। ओके आनी तशें म्हाका सदां MLA बी आसतो म्हूण कित्याक म्हाका आयडिया ना आनी पूण आमगे पंच शिवर आसतलो। सो पंच हाय से हाय गुड मॉर्निंग ओ पंच आसतलो हॅपी लिबरेशन डे। हे आमी ते वडाचो तो पंच ओ मोनिका मुट्टे ते पंच। ओके मागीर हांव थिंगा दाखयता तुमकां फूल घाताय मागीर आमगे सगळीं येयलीं आतां। ओके हाडलें आमगे MLA आहा मागीर सर एंटनी आहा ते सायडी हाडल्यां दिसती पडटा तुमकां। ओके सो हाडलें एंटनी आहा सावियो येयलो आहा। ओके सो आतां फूल घातलीं ती सगळीं आहा हाचे। ओके मोनिका आहा मागीर आमगेलो सिनियर सिटीजन मोजाट बाब स्टीव आहा मागीर सरपंच आहाय पंच आहाय आसोलांचे आनी वेल्लीचे पंच आहाय। ओके सो आतां सगळीं येयलीं आतां। ओके आतां स्टार्ट करतलीं आमगेली सेरेमनी। ओके आमगेले वेल्लीचे आहा सरपंच बाय विना आनी आयवनूय आहा आमगेलो आयवन आहा आमगे ओसणीचो सरपंच तशें आमगे एलेक्स सरपंच फादरूय येयलो आतां। फादर येयलो आतां ऑलरेडी फादर येयलो। ओके फादर रोमियो येयलो। गुड मॉर्निंग वेलकम। सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं। पयले स्वातेर शाबासकी आमकां सगळ्या गोंयकारांक आनी दोतोर जागशिकेर बाबाच्या नांवान हे जे ओपिनियन पोला उपरांत हे गोंय आमचें आयज अजून आमी ताका गोंय म्हणटा जाल्यार इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ दोतोर जागशिकेर बाब एंड हीज होल टीम कोर्स जायते आसलेले। सो जाता ते फावटी आमी दोतोर जागशिकेर बाबाचो उगडास कोत्ता आनी उपकार आठवता जागशिकेर बाबाचो। आयज हे सुवाळ्यार आमकां दोतोर जागशिकेर बाबाचो स्टॅच्यू आनी तेजे सोभोवती पळय कितें कोत्तात ते चडशे आमी आमचे आंबेलेचो पंचायतीच्या लोकांनी एकठांय जावन केलां आनी सगळीं कामां एक दिसान जायना। जशी म्हणणी आसा अपोलो 13 चंद्रमाचेर पावले बट तेच्या पयले जायते एटेम्प्ट जाले। तेच परी हो जागशिकेर बाबाचो स्टॅच्यू कितलोय बांदून जालो म्हण तो समचो ना। एक वर्साक कितें जालें कितें न्हय कोत्तेले आमी। गेल्या त्या वर्साक आमचो पयलो हेतू आसलेलो दोतोर जागशिकेर बाबाचो हो स्टॅच्यू आख्या सावथ गोवान पयलेच फावटी आंबेलेच्या गांवांत बसयलो। ह्या वर्साक आमकां मोजात बाबान आदार दिलो आनी आयज ताका हे ग्रेनायट पडले आनी ह्या आदारान चड हात बोट घालपी आमच्या गांवचो क्रूज सिल्वा जो आयच्या दिसाक आमचो MLA आसा जायतो सांगात मेवता। तसोच म्हाका सगळ्यांनीच जेन्ना जागशिकेर बाबाचो हो प्रश्न आयलो सगळ्यांनी बरें उत्तर दिलें। पयले स्वातेर जावन सावियो डिसिल्वा हेणें म्हाका सदांच सांगलां एंटनी गो हे कितेंय दोतोर जागशिकेर बाबाक लागून केन्नाय गरज पडली जाल्यार तूं फुडें वच आमी आसा। तेजे उपरांत आयवन बाबाक मेवलो। आयवन बाबान जावं विना बायन हेमी आमकां सांगलें हो मॉन्युमेंटाच्या सोबोवती आमचे कडेन जाता तितले आमी दवरया म्हणून। सो आयज हे ग्रेनायट बसयल्या उपरांत आमी एका वेगळ्या तरेन त्या मनशाचो
चड हात आसा हितून सगळे फायनान्शियल सपोर्टाक जावन आसा मोजाद बाब. सो आयज मोजाद बाब आमच्या मदीं आहा. सगळ्यांकूच टायम ना आयज कित्याक भोव बिजी दीस. सगळ्या सरपंचांक सावयो बाब डिसिल्वा बींग द साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ताकाय जायती कामां आसात. क्रूज बाब सिल्वा, आयवन, आलेस बाब एलेक्स आनी आमचो आयवन आनी विनाबाई सगळीं बिजी आहा. देखून आमी जाता ते भाशेन तो सुवाळो शॉर्ट जाता ते भाशेन करया. पयले सुवातेर हांव मागतलो मोजाद बाबा कडेन हो हार जागशिगेर बाबाचे घालून तेजो येवकार. आणि एकूच स्टेप एकूच स्टेप प्रो ध्यान होता. सगळ्यांक देव बरें करूं. आज त्रास घेवन गेले ते पासून दोतोर जागशिगेरान फ्रिडम फायटराक जायतो झगडलो. तो बर्मासान हिंगा पावलो आनी तेणें आमगे गांव वयर काडलो. त्या पासून आयज आमी ताका आंबेली ते उगडास कोताय. आनी जायतो हांगेलो वो एंटनी डी सिल्वा हे काम करून वावरलो आनी हेल्प बी ताणें म्हाका मागिल्लो. हांवें ताका सांगिल्लें तूं भिनाका हांव तुका हेल्प करता. कित्याक एंटनी बाबान म्हाका जायतो हेल्प केला. त्या पासून हांवें बी ताका तूं भिवपाक गरज ना हांव तुका हेल्प करता. पयलो हांवूय बी पंचायतान आसतना झगडटालो पूण केसो ऑपोजिशन आहलो. हें जावं ना लिडर जायच्यान जायना आमकां नाका आसलें पूण हांव झगडटालो रायटा. आज पसून हांव झगडटां. हेचे फुडें हांवें हांगे सरपंचाक सांगिलां अरे कितें कोताय आमगे थोडें हांगा इनकम टॅक्स नाका तुमी कितेंय कोराय म्हणून. आनी ते करून एग्री जाले जातले आनी बरे भाशेन आमी हांगे हें वाडयतलीं. आमचो पाजिगार आनी द यूथ ऑफ आसोल्ला आंबेडकर रोमियो गुदिनो तुजे कडेन फुलांची पेटल्स घालपाक. एक दोन उतरां आयज आमी आमच्या गोंयचे लिबरेशन डे समारंभांत आमकां एक लिबरेशन मेळ्ळें फ्रॉम पोर्चुगीज. दुसरें म्हणटा तें आमकां ओपिनियन पोल जॅक सिक्वेरा वरवीं आमकां वी रिसीव एनदर लिबरेशन फ्रॉम बींग द पार्ट ऑफ महाराष्ट्रा. सो आमचो गोंयचो गोंयचो आमचो गांव वेचे आहले महाराष्ट्राक ते वचना जावंक ओपिनियन पोल जालो. एंड बिकॉज ऑफ जॅक सिक्वेरा we retained Goa for us and he gave us our identity, cultural heritage, language and आमचे गोंयकारपण आमकां फाव जालें. सो आमकां अभिमान भोगता जॅक सिक्वेरा आमी अभिनंदन करता आनी ताचे वरवीं हें आमकां मुक्तपण फाव जालां. आमी देवाक दिन वाचता आनी आमी दर एक मनीस आयज आमी लिबरेशन डे पाळटा. Every human person speaks about liberation, about freedom, but every human person is a source of freedom. तर आमी दर एक मनीस जावया स्वतंत्र, आमी स्वतंत्र जावया आनी दुसऱ्याकूय आमी स्वतंत्र करूंक वावरुया. देव बरें करूं.
सारख्या पद्धतीने हांव चिंतन कशें करतलो. आतां थाकतलो आमचो लोकल MLA, मागीर आमचो सरपंच आंबेलेचो, मागीर जावं सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जावं आसतना सरपंच केली सरपंच मागीर कोणें सगळे बराबर येवया. लेट अस ऑल कम टुगेदर. Savio come no. Savio you brought a gallant no. My South Goa district president and gallant you atla. Ache yaar kinni na hai. Video. And you got पंचायत पंच कमल प्रोग्राम जालो म्हणटच आमकां लासात बाबान आमकां स्नॅक्स हाडल्या ते घेयन आसतना वचना काय ब्रेनान गुड मॉर्निंग. हॅपी लिबरेशन डे. 1961 डिसेंबर आमकां गोंयांत लिबरेशन मेळ्ळें. त्या दिसा जे फॉरेन रूल पोर्चुगीज आमकां रूल करताले ते वचोन रूल करपाक आमकां दिल्लें. गोंयकारां कडेन सेल्फ रिलायन्स जाय, सेल्फ गव्हर्नन्स करा म्हणून. आनी तेच फाटल्यान आमी हें चलयतात आनी आमी चड आभारी दिनवासतात कित्याक आमचे जे फ्रिडम फायटर हे लिबरेशन आमकां पासून झगडले. तेन्ना झगड आसतना लिबरेशनाक तेन्ना कोणेंच चिंतूं ना, कोण क्रिस्तांव कोण मुस्लीम कोण हिंदू तो हे सगळे एकठांय जावन आमकां लिबरेशन दिल्लें आनी हें आमकां सांबाळपाक जाय. आजच्या दिसाक आमचे फकत एकूच मागणें, एक प्लेज घेवपाक जाय. जे डेमोक्रेसी, जी युनिटी, जे फ्रिडम आमकां आहा ते आमी सांबाळून दवरपाक. सो आयच्या दिसा म्हणजे हेच तेज फाटल्यान म्हणटा आयज आमी डॉक्टर जॅक सिक्वेरा बरें येवन हो प्रोग्राम एंटनी ऑर्गनायज केला. तें लिबरेशन आमकां पर्सेंटेज जाणवपाक मेळ्ळें. दुसरें लिबरेशन आमकां डॉक्टर जॅक सिक्वेरान दिल्लें तें आमी महाराष्ट्रांत वचना जावपाक आमकां इंडिपेंडंट दवरलें. ही दोनूय फ्रिडमां आयज आमकां राखपाक जाय. आनी आयज म्हणजे आयज असलो टायम येयलो आहा हे काबार जायत वयता. सोगते सायडीन एटॅक जाता आनी एक गांव सांबाळपाची गरज आहा. लास्ट टायम जेन्ना हेचें इनॉग्रेशन जालें तेन्नाय हांवें म्हणलेलें एक गांवां आमकां एक डॉक्टर जॅक सिक्वेरा असलो मनीस जाय म्हूण, जाल्यार आमचे गांव आमचें गोंय सांबाळटलें म्हूण. सो आनीक एक फावट म्हणटा आजचें जें लिबरेशन जें आमच्या जाणट्यांनी तेमी फ्रिडम फायटरान आमकां दिल्लें तेच भाशेन आमी हें सांबाळया आनी आमचें फुडलें जनरेशन येता तेच भाशेन तांकांय सगळें एकठांय रावन हें डेमोक्रेसी कितें आहा ती आमी सांबाळून दवरया. देव बरें. आमचो सरपंच गांवचो अलीसबाब तडकेल. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी हॅपी लिबरेशन डे. तुमी जाणा आसतलें आज आमी तुमी हाजीर जालो आसाय डॉक्टर जॅक सिक्वेराच्या मोन्युमेंटा लागीं. जॅक सिक्वेरा एक्चुली बॉर्न जाल्लो इन बर्मा. ही वॉज बॉर्न इन बर्मा. पूण बर्मा सावन तो गोंया आयलो आनी ताणें चयलें की आमचें गोंया त्या महाराष्ट्रांक मर्ज करपाक सोदताय म्हणून. पूण डॉक्टर जॅक सिक्वेराची आनी तेजी टीम झुजले. डॉक्टर जॅक सिक्वेरा मुंबय निघून गेलो, बेंगलोर गेलो. सगळे गोंयकार जे आहले क्रिस्तांव लोक आशिल्लो तांकां वचून मेळ्ळो बॉम्बे दुखून, बॉम्बे बेंगलोर तांकां सगळे हाडून आमकां हे गोंयांक आमची हेची इंडिविज्युअल स्टेट म्हूण ताणें कळून दिली. आनी हे म्हजी 2 उतरां सोंपयता. धाकटलो आमचो आख्खे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. एम आय रायट सावयो? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सावयो बाब ताजो फाटल्यान दोतोर जॅक सिक्वेरा बाबाक पाठिंबो सदांच आसतलो म्हूण सांगला. सो पुटिंग दॅट इन हीज माउथ रिक्वेस्ट करता एक मिनटेन तुजी 2 उतरां सांग. व्हेरी गुड मॉर्निंग. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं म्हणटा. तशेंच अ व्हेरी हॅपी लिबरेशन डे टू यू ऑल. पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब एंटनी डिसिल्वा तशेंच आमचो आंबेलीचो सरपंच बाब एलेक्स हे इनिशिएटीव घेवन पयलो पुतलो हो साऊथ गोवा घातला म्हणून तेन्ना व्हडल्यान तुमी ताळयो मारचे मनशांक जे आंबेलच्या लोकांकूय बी. तशें आमचो आमदार आनी हाजीर आशिल्ले आमचे वेळेचे सरपंच तशेंच आसोलना बाब आयवन तुमकां
सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज तशेंच आमच्या फादरान सांगलां जी ही आमकां लिबरेशन मेळ्ळें ते पोर्तुगेज जे रूल करताले 451 इयर्स लिबरेशन आतां जालें जाल्यार 63 इयर्स जाले. पूण जे आमचे आज आमच्या पुतल्या बरें येयल्या जागसिकेर जे आमचे महाराष्ट्रांत जे गोंया सांबाळले ना जे मर्ज जावपाचे आशिल्ले हो आमचो जागसिकेर जे गोंयचे पासत जायते गेला जे गोंयकारां पासत अशें आतां आमच्या क्रुजानूय बाबान सांगलां की असले गांवांनी आमकां जागसिकेर कशें जाय आयज कित्याक आज काळ आयला. आज पळयात कितें जाता ते. म्हाका दिसता आज लिबरेशन खरें चोवपाक गेले आज 63 इयर्स जाल्या पूण म्हाका दिसता आज गोंयकार लिबरेटेड आसा म्हण. पूण आज म्हाका दिसता आज काळ आयला जे लोकांनी हे लिबरेशन हे जे सरकार आज चलता हो सरकार आज जे स्कॅमाचो सरकार आमी गोंयकारान आज भायर सरपाचे वेळ आयला दिसता टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम ब्रास जुमला पार्टीचो सरकार. देव बरें करूं. लागतलो आसलो एक्चुली आसलो तो सरपंच पूण तो म्हणटा आपल्याक आतां उलोवपाक रेडी ना. तसोच नेक्स्ट टायम उलयतलो पळय. आमी गेट बीट गायली म्हणटच आनी वेळेचे सरपंच कांय कारणांक लागून बेगीन गेले. तशेंच दुसरें एक अनाउन्समेंट करूंक सोदता. आमकां मारियो बाब आनी तेजे बायलेन मोनिकान जे माय स्नेक्स आहा ते बी आमकां ही फुडली स्टिलीची गेट घालून दिता म्हणून आश्वासन दिलां. ते काम बेगूनच सुरू करतले. तसोच थँक्यू म्हणटा आमचो पॅट्रिक डिसिल्वा किचन सेंटराक ताणें आमकां लायट प्रोवायड केली एक काम करपाक. आनी आतां एक 2 थडक्यान म्हणटलो आसलो आमचो झेडपी बरें सर झेडपी गेट घालता उलयतलो. ओके मास्क ओके हाय मास्क बरें. सो सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी चड करून देव बरें करूं म्हणटा आमचो आतां इस्ट जावं हेल्प जावं स्कीम आनी सगळे जे उतरात येयले. सो देव बरें करूं आनीक एक फावटी थँक्यू व्हेरी मच. फादर तुका चड देव बरें करूं कित्याक तुजेशी जायते जाण लायनीक आसलेले तरी पूण तुवें टायम काडलो आनी हें सगळें काम आमकां कालूच कळलें. हें काम कंप्लीट काल जालें. उतर दिलेलें क्रूज बाबान शुअर जातलें म्हणून. सो देव बरें करूं. आनी जागसिकेर बाब कोणाची प्रायवेट प्रॉपर्टी न्हू कोणाक जाय तेन्ना जाण एकल्यांनी हिंगा येवन फंक्शन करचें. हांवें पयलो एप्रोच केल्लो आमच्या सरपंचाक तुमी करा पंचायत करा नाजाल्यार MLAन करपाचें जिल्ल्यान करपाचें जावं सावथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कोणाचें हिंगा येवन प्रोग्राम मांडूंक जाता. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं म्हूण तुमकां सगळ्यां मोग आसूं आनी आमी सगळीं एकवटान रावया.